काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी समाज माध्यमाचेर घाल्ल्या एका संदेशात पक्षाची पोकळ फटींगपणां चल्ल्यात भायर कर्नाटकातल्या आर्थीक परिस्थितीचो संदर्भ घेवन खरगे हांणी वेंचणुकेंत हिस्पा भायर गुंतवणुकीचे उतर दितना पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी फुडलो विचार करप गरजेचें आसा अशें म्हणिल्ले। हो मुद्दो घेवन आता भाजपा काँग्रेसीचेर करता खर टिका। कर्नाटकातले काँग्रेस सरकार परत एकदा वादाच्या भोवऱ्यात। काँग्रेस सरकारान वेंचणुके आदी जाहीर केल्ल्या वेगवेगळ्या योजनांक लागून सध्या कर्नाटकातली आर्थीक परिस्थिती खालवल्या। आर्थीक परिस्थिती वायट आशिल्ल्याचे स्वीकारले लेगीत हाका लागून आमी सुरू केल्ल्यो योजण्यो बंद करचे नात, कर्नाटकचे घर मंत्री जी परमेश्वर उलयले। जम्मू काश्मीरातल्या अनंतनाग वाठारात दनपारा लष्कर आणि आतंकवाद्यांमदी जाल्ल्या फारपेटात 2 आतंकवाद्यांक सोपयले। आनीक एका तिसऱ्या आतंकवाद्याक सोदपाची प्रक्रिया सुरू। पुलीस आणि लष्कर हांणी मेळयल्ल्या म्हायती प्रमाण शांगस वाठारातल्या ह्या आतंकवाद्याक धरपा हेतान आयज सकाळी मोहीम केल्ली सुरू। झारखंडात 13 आणि 20 नोव्हेंबर दिसा 2 पावड्यार जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपा आणि वांगडी पक्षात झूज सुरू। उमेदवाराचे अर्ज भरपाची प्रक्रिया सोपून आता जनतेचो कौल मेळोवपाक दोनूय बाजू नेटान प्रचाराक लागल्यात। मजगती आयज भाजपाचे फुडारी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शहा रांची हांगा भाजपाच्या कार्यालयात 2 महत्वाच्या बसकांनी घेतले वांटो। गोय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांणी शुक्रारा काँग्रेसींतल्यान भाजपात प्रवेश करपी 8 आमदारांचेर दाखल केल्ली अपात्रता याचिका भायर आयली। सभापतींनी हे आदी लेगीत अशे तरेच्या पक्ष बदलाचे समर्थन केला तेन्ना आयचो निर्णय अपेक्षित आशिल्लो अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकार हांणी पत्रकारांक दिल्या। दिवाळी आणि छठ पूजेच्या निमतान भारतीय रेल्वे मंत्रालयान प्रवाशांच्या सुविधे खातीर 7000 खासा रेल्वे गाडयो केल्यात उपलब्ध। आयच्या दिसा 168 रेल्वे गाडयो ह्या मोहिमे अंतर्गत मंत्रालय चलयतले। या मोहिमेच्या संचलनाविषयी नियाळ घेवपा हेतान केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी नवी दिल्लीच्या रेल्वे स्थानकाचेर वचून लोकांकडेन साधलो संवाद। यूपीआयन ऑक्टोबर महिन्यात सगळे विक्रम मोडल्यात। ऑक्टोबर महिन्यात यूपीआय वरवीं 23.5 लाख कोटी रुपयांचो जाला व्यवहार। एप्रिल 2016 वर्सा यूपीआय सुरू जाल्या उपरांत आता मेरेनचो हो सगळ्यात व्हड आंकडो। सप्टेंबर महिन्याचे तुळेंत ऑक्टोबर महिन्यात यूपीआय व्यवहार 10% वाडले। थायलंडचे विदेश व्यवहार मंत्री मॅरिस सांगियामपोंगसा आयज भारत दौऱ्यार। विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांची घेतली भेट। दोनूय फुडाऱ्यांमदी सुरू आसा चर्चा। जीएसटीत ऑक्टोबर महिन्यात 9% जाल्या वाढ। जीएसटी येणावळ पावली 1,87,346 कोटींचेर। ही आता मेरेनची दुसरी सगळ्यात व्हड येणावळ। देशी विक्रीत वाढ आणि रचणूक सुदारिल्ल्यान जालो हो बदल। मुंबईच्या वानखेडे खेळा संकुलात सुरू आशिल्ल्या भारत आणि न्यूझीलंड मजगतच्या कस लावपी खेळामाळेच्या तिसऱ्या खेळाच्या दुसरे दिसा भारतान पहिल्या डावात 28 धांवड्यांची घेतली आघाडी। भारतीय पंगड पहिल्या डावात सगळे गडे वगडावन 263 धांवड्यांचो नोंद केला आंकडो। जाल्यार न्यूझीलंड पंगडान आपल्या पहिल्या डावात 235 धांवड्यो केल्यो।